हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना उलयली. आयज जावची ते काळे खूब कशें येयलें गोंयचे आमचे प्रदेशाचेर. जेन्ना हांवें आयकलें बाब फ्रांसीस मॉन्त क्रूज हो संवसार सोडून गेलो म्हणून भरपूर दूख जालें. कित्याक वी हॅव नॉट ओन्ली जस्ट लॉस्ट वन पर्सन, वी हॅव लॉस्ट अ व्हेरी गूड ह्युमन सोल. एक बरो मनीस जो MLA जावनूय, जो मंत्री जावनूय जे बरेपण जे तेणें सोडून गेलो गोंयांत, द लेगसी दॅट ही हॅज लेफ्ट बिहायंड इज इममेजरेबल अँड अनफॉरगेटेबल. सो हांव मागतां ह्या दुखाच्या वेळार बाब फ्रांसीस मॉन्त क्रुजाच्या फामिलीक, तेज्या सोयऱ्यांक, तेज्या इश्टांक, मित्रांक, शेजाऱ्यांक, सगल्यांक आमचे तरेन कंडोलन्सीस आनी देवान तेज्या आत्म्यांक स्वर्गीय राज्यांत घेवचो म्हणून मागता. आयज जरी तर बाब फ्रांसीस मॉन्त क्रुजाचें उलयतलो जाल्यार एक सारकें दिश्टी पडटा आनी मनान येता म्हणटा तें फातोड्डा स्टेडियम. जे फातोड्डा स्टेडियमाचें नांव जावन घातलेलें पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम. आयज हें बांदकाम जें करून हाडलेलें तेणें, दीस प्रोजेक्ट इज समथींग जस्ट इममॉर्टल म्हणल्यार जातलें आमच्यांनी. असो स्टेडियम तेणें बांदून हाडलो 6 म्हयन्या भितर, जो आज 35 वर्सां पर्यंत इट्स स्टँडींग हाय विथ इट हेड हेल्ड ऑन द शोल्डर्स म्हणटा तशें. He has really worked in such a manner which is a record time. असले इमानदारपण, that honesty, that dedication for the development is just awesome. हो स्टेडियम बांदलो सुमार 1989. तेन्ना कॅपॅसिटी आसलेली तेजी सुमार 27,000. पूण लेटर ऑन त्या स्टेडियमान सिटींग अरेंजमेंट केलें, खोदेलां घातली, तेजी कॅपॅसिटी जाली सुमार टोटल 20,000. ह्या स्टेडियमान सांगपाक म्हणल्यार इट वॉज प्लॅन्ड फॉर फुटबॉल म्हणटा तशें, इंटरनॅशनल फुटबॉल. आमकां गोंयकारांक वी हॅड समथींग क्लोजर टू आवर होम टू वॉच फुटबॉल मॅचीस एट इंटरनॅशनल लेवल. गोंयांत फुटबॉल आमच्या रक्तान आसा. तरी पूण to cater to the general people, general sports, later on it was added for the cricket also. And 25 ऑक्टोबराच्या 1989 it was thrown open for one-day cricket. And the first match जी जाल्ली जी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका for the Nehru Cup. आणि असो तो स्टेडियम बांदलो की people were just taken by surprise that 6 म्हयन्या भितर हो स्टेडियम रेडी जालो म्हणून. आनी तेन्ना जायते जाण म्हणटाले हो स्टेडियम कितलो टायम चलतलो कोण जाणा, गॅरंटी ना म्हणून. बट इट हॅज प्रूव्ड बियॉन्ड टायम that for 35 years it has stand tall. पूण आयच्या दिसान आमी नदर मारली जाल्यार 6 म्हयने सोड 6 वर्सां बांदकामान प्रोजेक्ट्स म्हणून बांदतात आनी त्या 6 म्हयन्या भितर घोगळत दे क्रम्बल डावन लायक अ पॅक ऑफ कार्ड्स. पूण आश्वासनां दितात तेन्ना 100 वर्सांची दितात. आनी 6-7 वर्सांनी बांदलेले बांदकामान प्रोजेक्ट 6 म्हयन्या भितर मोडून चुरो जाता. आयज जी बाब मॉन्त क्रुजान, ताका मोगान मॉन्त क्रूज बाब म्हणटाले, आनी तेणें जी लेगसी सोडल्या तेजेर थोडी आतांचे आमचे MLAs आनी मिनिस्टर पळय आहा, अर्द्या दोळ्यान पासून तेमी तेजेर नदर मारली जाल्यार इट वील बी सो नायस. लर्न समथींग फ्रॉम पीपल लायक हिम. कितें लेगसी सोडात, so that when people leave this world, people like us will come and say a few words for you. दूख जातले म्हणून.
सगळे मिनिस्टर जायचे जे आहात, प्लीज लीव सम लेगसी. दीस rat फकत गोंय लूट मार, and you'll bleed the Goans and bleed the Goan resources and wealth. What legacy are you going to leave behind? सगळ्यांनी आपापल्या ऑफिसांनी बाब फ्रांसीस मोंतकुर्जाचो एक फोटो दवरची गरज आसा उगडास येवपाक. बाब फ्रांसीस मोंतकुर्जान आज गोंयान एक लेगसी सोडून गेल्लो म्हणून. तुम्ही कसली लेगसी सोडटले काय हेजेर तुम्ही विचार करात. People, when they leave this world, can we leave some footsteps? Can we leave some footprints behind? Just like Montkurus Baba. आनीक एक पावटी तुमच्या दुकान मोंतकुरुस बाबाचे फॅमिलीचे दुकान आमच्यांनी चड वांटो घेवंक जायना जायत, पूण डेफिनेटली वी फील सॉरी. एक वॅक्यूम कसो जालो. आयज जो जागो जो रितो जालो, जावं एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून, जावं एक MLA म्हणून, in the field of constructing of stadiums under the head of leadership of a sports minister like Montkurus has gone vacant. आनी हो बेगीन कोणाच्यान भरूंक जावचो ना. पूण एकूच मागतलो सगळ्या MLA मिनिस्टरा कडेन, प्लीज try to follow even 10% of what Bab Montkurus has done for Goa and for Goans. Dev bare kuru. Jai Hind, Jai Goa, Jai Bab Montkurus.